कारापूर सरवण पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ लक्ष्मण गुरव हांच्या गळ्यांत पडली। बुधवारा जाल्ले पंचायत मंडळाच्या बसकेन तांची बिनविरोध निवड जाली। दुसरे वटेन विरोधी गटाच्या चारूय पंच वांगड्यांनी हे बसकेकडेन फाट केली। सगळ्यांक विश्वासान घेऊन गावांतली कोयराची समस्या सोडोवपाक यत्न करतलो अशें नवनिर्वाचित सरपंच लक्ष्मण गुरव हांणी सांगला। तन्वी सावंत हांणी राजीनामो दिल्ल्यान कारापूर सरवण पंचायतीच्या सरपंच पदाची कदेल रिती जाल्ली। नवीन सरपंच वेंचपा खातीर बुधवारा पंचायत मंडळाची बसका आपयली। सरपंच पदा खातीर लक्ष्मण गुरव हाणें एकमेव अर्ज सादर केल्लो। गांवचे उदरगती खातीर वावुरतलो अशें सरपंच लक्ष्मण गुरव हांणी सांगला। मजगती लक्ष्मण गुरव हांची दुसरे फावट सरपंच पदाचेर निवड जाल्या। सहकारी सरपंच आसा त्यांनी सहकार्य केलें जावपा खातीर आनी आमची कामां जी आसा पंचायतीची ती 5 वर्सां बरी चल्लेली आसा। पंचायतीची नवीन वास्तू ती पूर्णत्वाक घेवन ती वर्सां सुरू जालें आनी आमी आतां सगळें थंय काम करतात। आमची गार्बेजची खूब गांवांत समस्या आसली। गार्बेज शिडी खातीर तर खूब प्रॉब्लेम आसलो। आतां आमची गार्बेज शिडूय तयार जाल्ली आसा आनी थोडे दिसान तिजे आतां उदकान कसले रस्त्या खातीर मातशें उरलां। मदीं पावस मातसो 1 पंदरा पयलीं पडल्या कारणान तो लेट जालो। तशेंच गांवांनी अजून गार्बेजची समस्या आसा ह्यो सॉल्व करपा खातीर हांव प्रयत्न करतलो। गांवांच्या लोकांचे जो अवेरनेस आसा अवेरनेसा कडेन मातशें थोडें दुर्लक्ष जाल्लें आसा। लोक गार्बेजी भायर लिटर करप चड जाल्ल्यो आसा। हांगासर चड लक्ष घालपाची गरज आसा। तेजे डेव्हलपमेंटाची कामां आसात आमची। डेव्हलपमेंटाची कामां ती फुडें व्हरपाचे प्रयत्न चालू आसात आमचे जाता गांवांकूय चालू आसात। आनी तितून ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा हेंचेर आमी खूब भर दिल्लो आसा। म्हणटच आसा सगळे स्किमी आमचे पंचायतीन खूब केल्ल्यो आसा। बेनिफीट मेळ्ळेले आसात आनी मेळतूय आसात। त्या शिवाय सोकपिठा सारखे आसूं किंवा सुलभ शौचालय सुद्दां चालू केल्लें आसा। आमी जवळ जवळ 30-35 घरां मेळ्ळेले आसात आनी आनी 15-20 घरां काम चालू आसा। तर ही जी सगळे सरपंचांनी जो सहकार्य केल्लें आसा म्हाका तेंच्या सहकार्यान तेंच्या फाटींब्यान हांव फुडें वयतलो आनी सगळीं कामां करतलो। सरकाराची तशेंच आमकां मदत मेळटा अशीच मेळची अशी हांव अपेक्षा करतां। देव बरें। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।